माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 11 वळी 1 ते 30. देवाच्या राज्याचो गूट. जुआंव बातिस्ताचे निरोपी आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन संपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेर नोकरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. तेन्ना क्रिस्ताच्या कोरण्यांची खबर बोंदकोणींत आयकून जुआंवान ताचे कडेन अशें विचारूंक आपल्या शिसांक धाडले, येवचो आसा तो तूंच तो, ओ आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकलां आनी देखलां तें वचून जुआंवाक सांगात. कुड्डीं पळोवंक लागतात, थोंटीं चलतात, कोडकारां नितळ जातात, भेरीं आयकतात, मेलोलीं जिवीं जातात, गरीबांक शुभ वर्तमान परगोट जाता आनी म्हजे विशीं जांचो भावार्थ हालो ना तीं मनशां भागी. ते निरोपी थंयसरले वेताना जुआंवा विशीं जेजू उरपोंजीक म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण पळोवंक अरण्यांत गेल्यात? वाऱ्यान हालता तसली बेत? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्यात? नाजूक मोव वस्त्रां नेसलोलो मनीस? ना, नाजूक मोव वस्त्रां नेसतात तीं राजवाड्यांनी आसतात. तर कित्याक म्हूण गेल्यात तुमी? एका प्रवाद्याक पळोवंक? होय, आनी तो प्रवाद येवन व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. अशें म्हूण जाचे विशीं बरयलोलें आसा तो होच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना. तरी पूण स्वर्गीयांच्या राज्यांत अदीक ल्हान तीं ताचेवन व्हड. जुआंव बातिस्त आयला तेन्ना थावन तें आयज पर्यंत स्वर्गीयांचें राज नेट भोगता आनी नेट करतात तीं तें जुंबून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांनी आनी समूर्तीन दिल्लो संदेश जुआंव ये पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात तांणी आयकूचें. ही आतांची पिणगा कोणाक म्हूण हांवें सोर करची? मैदानार बसून रावलोल्या भुरग्यांच्या खेळा पोंगडा सारकी ती. आपआपल्या पोंगडाचे वांगड्यांक तीं अशीं उलो करतात. आमी तांकां नाचपाचीं संगितां वेणूचेर वाजयलीं पूण तुमी नाचले नात. आमी तुमकां विलापाचीं गितां गायलीं पूण तुमी रोडलीं नात. तर जुआंव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत खावन पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी बेबदो, दोंड वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तरी देवाचे जाणवायेचीं कामां तिका साक्षी दितात. भावार्थ नासलोलीं नोकरां. मागीर जंय जंय आपणे ओकलीं विजमितां केल्लीं त्या नोकरांक तांणी जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू असो वेस्टावंक लागलो. कोराजिना, तुजें कोटा.
बेतसायदे तुजें कोटा. तर तुमचे मदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केदना तीं साकाफोटें आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडतेच्या दिसा तिराची आनी सिदोनची जोडती तुमचे इतली खोर जावची ना. आनी तूं कापेरनावा वयर मोळबा पर्यंत तूं उबारून पावतली म्हूण रावताय कितें? यमकोंडा पर्यंत तूं सोकला शेवटोतलें. कित्याक तुजे सोबें केल्यान तीं विस्मितां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आयज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडतेच्या दिसा सोदोमाची जोडती तुजी इतली खोर जावची ना. बाप आनी पूत तांचे गूट ल्हानांक उगते. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. पळय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. आनी पुताक कोणूच पक्को वळखना बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच पक्को वळखना बगर एकलोच पूत आनी जांकां पूत आपले खुशेन बाप दाखोवन दीत तींच मनशां. कोश्टवतल्यांक दुलोप जेजूचो उलो. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जून तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक हळू म्हजें ओजें.